अधिक मोगाच्यानो तुमकां हर एकल्यांक देवाच्या आशिर्वादांचो कुरपेचो दीस हांव मागतां. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या मान करून हे मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आमच्या दैवीक गायना बुकांत कांतार नंबर E4 पान नंबर 110 110. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. Jesus, 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 Jesus. जिणयेन कांगाल जाताना, खंती दुखेन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणें ना. जिणयेन कांगाल जाताना, खंती दुखेन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणें ना. जेजू 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 जेजू. Jesus, 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 Jesus. पळय सुम्या जेजू, तूं देव मनीस संपूर्ण देव जावन आसलोय. देवा बापाच्या वेंगेन गोपान तूं आसलोय. सांतीसेम त्रिंदादीन दुसरो जण जावन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तूं आसलोय. आमच्या खातीर तूं मनीस जालोय. आमच्या सोडवणे खातीर आम्हा समेस्तांची पातकां तुवें तुजेर घेतली आनी कुर्सार तुवें तुजो प्राण केलोय. आमच्या सोडवणे खातीर कितें सगळे कश्ट संकश्ट सोसूंक आसा तें सगळें कुर्सार सोस्तस तुवें मारली ती बोब. तेतेलेस्ताय 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 संपदलें संपदलें सगळें संपूर्ण परिपूर्ण जालें. वय सोम्या जेजू, कुर्सार तुवें आमच्या खातीर जडलेल्या त्या सोडवणे तें आमकां हर एकल्यान तूं भागीदार कर. तुज्या कुर्साच्या मरणांतय आमी आमच्या पातकाक मरोन तुज्या पुनर्जिवानपणाच्या त्या पूर्ण फळा वरवीं आमी तुज्या पुनर्जिवानपणांत भागीदार जावंक आमकां फावो कर. आनी तुज्या मारिफात तुजे थंय आनी तुजे वरवीं सर्गार आमी बापाच्या मुखामळाचो परजळ पळोवनचे भाग फावो कर. मरियम सांगता, सांता भक्तां सांगता आनी आंज बडयां सांगता, आमकां सासणाक राजवडकी चलोवंक तुवें आपणे दिलाय. हें सासणीक आपणे आमी हर एकल्यांनी स्विकार करी सेंकर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू, जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्गींच्या बापा तुजे थंय
जियेत आनी रासवटकी चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोव मोगाच्यान केदें वर्तें भाग आमचें दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे आमी सांगाता मेळचें. आमी सगळ्या संवसारार विविध देशांनी विविध प्रदेशांनी विविध परिस्थितींत आमी आसा ह्या वावर करना आसा ह्या आमी जिवन आसा. पूण देवाच्या मोगाची वेंग आमकां सांगाता हाडटा आनी आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जाता. हे कार्यक्रम तुमकां डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की मँगलोर हांगा तावन हें प्रसारीत जावन आसा. तर मोगाचेनो तुमकां दैवीक रिट्रीट मंदिरा विशयान कितेंय कळीत जायचें जाल्यार तुमी गूगल प्ले ॲप तातूंत डावनलोड करा डिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की मँगलोर आनी थंयसर त्या ॲपांत तुमकां दैवीक रेतीर मंदिराचो सगळो विवर आसा रेतीरेचो विवर आसा आनी हांगासर वस्ती रेतीर करूंक जायचें जाल्यार थंयसरच तुमी रजिस्ट्रेशन करियेत. ह्या रेतीर केदाळ आसात म्हणी थंयसर विवर आसा कशें हांगासर पावचें म्हणून विवर आसा आनी मातनी मिसाची त्या सांवां तुमकां दिवंक जातात. ह्या दैवीक रेतीर मंदिराक वय कोणाकी दान दिवचें म्हणून आंगवण घाला ह्या दान दिवंक आसा थंयसर तुमकां अवकाश आसा. मोगाचेनो आज दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा वेळार मोगाचेनो देव आमकां संदेश दिता. जॉबाच्या बुकान 19 अध्यायान 25व्या आनी 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7व्या वळीर द बूक ऑफ पॅट्रियार्क जॉब चॅप्टर 19 वर्सेस 25, 26 and 27. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो आनी ह्या कातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हज्या कुडीन हांव म्हज्या देवाक देगतलो. जाका हांव देगतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले आनी परक्याक न्हय. म्हजे भितर म्हजें काळीज अत्रेगान विरोन गेलां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कितली अपुर्बाची उतरां मोगाचेनो. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचो एकच उद्देश मोगाचेनो आमकां हांगासर समजता. जॉबाचें काळीज देवाच्या मोगान आनी त्या अत्रेगान विरोन गेलां. म्हजें आनी तुजें काळीज देवाच्या मोगाच्या अत्रेगान विरोन आसा जाय. तर आमचो मनोभाव कितें जावन आसा जाय. आमी जॉबाचो मनोभाव आमचो करून घेवचो. जॉब पात्रियार्क म्हणटा म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो ह्या पृथ्वेचेर उबो रावतलो. मोगाचेनो आमचो सोडवणदार जीव आसा आनी तो ह्या पृथ्वेचेर उबो रावतलो. एक भयण हांगासर भोव दुखांत खंतीत बेजारायन ती आयली आनी ती म्हणटा तिजें काळीज सगळें बेस जाल्लें फाप जाल्लें. मोगाचेनो पयल्यान पळयल्यार कोणाचें काळीज बेस जाल्लें फाप जाल्लें आमकां दिसना. पूण मोगाचेनो ताच्या लागीं उलयतना कळटा. ती म्हज्या लागीं कावन्सिलींग करतना केवल रडल्यास रडल्या. लगभग 1 वर ती कावन्सिलींग जाली. सगळो वेळ रडोन रडोन मोगाचेनो वय दुखाचो व्हाळच थंयसर दुखाचो व्हाळच वाडलो. ती म्हणटा ल्हानपणार थावन तिका एका दिसाचें सूख संतोश म्हणलो नातलो. बापूय पियेतलो सांगता आवय पियेतली. जायतीं जाणां भुरगीं 10 जाणां भुरगीं तीं दुबळी काय खावंक जेवंक सारकें नातलें. इस्कालाक वेतली ती कित्याक पाद्र्या सिस्टरां इस्कालाक आपयतलीं ती वेतली. पूण घरा आयल्यार शिकोवंक जायना. थंयसर तांकां ते दाळा इलेक्ट्रिसिटी नातली. घरांत चिमणेचो दिवो आनी थंय थोडे फावटी चिमणेचो दिवो पेटोवन शिकोवंक जायना. कित्याक बापूय पियोन आयलो जाल्यार बायलेक भुरग्यां मारतलो आनी थोडे फावटी आवय पियोन घोवाकी मारतली. आनी हानी थोडे फावटी आवय सांगता घरा आसल्या व्हडली मांय सांगता लिपोवन बसचें आसलें. भाता खात्यांत लिपोवन बसल्यान ती व्हाळांत उदक खाली जाल्ल्या वेळार उदकांतल्या व्हाळांत लिपोवन बसल्यान आनी एक फावटी एका व्हडल्या भाणा भितर सयत लिपोवन बसल्यान. कित्याक बेबदो बापूय मारीत म्हणून पियेल्या उपरांत रातीक सारकी रातीक न्हीद ना. आनी सकाळीं जायते सकाळीं 5 वरां उठोन घरचें जायतें काम काते बेसाचें काम करून इस्कालाक वचोंक जाय पडटलें. आनी उपरांत घरचे कश्ट सोसून सोसून पुरो जालें. कोणूय मुंबय गेल्या थंय बरें काम मेळटा बरो सांबाळ मेळटा म्हणून केवल ती 6व्या क्लासींत आसतना मुंबय गेल्या. 6th स्टँडर्ड मे बी 10-11 सड्ड म्हळ्यार 12 वर्सांची प्राय. आनी थंयसर काम करता आसतना कितल्याशा घरांनी काम केलां म्हणना काम केल्ले सगळे पयशे सीदा गांवाक बापाय धाडिचे. बापायन आवयन पियोनचेंच चड म्हळ्यार भाव भयणीच्या कसल्याय शिकपाच्या गरजांक तिणें दिवचें आसलें. आनी थंयसर सबार जाणांनी तिचो फायदो जोडलो. सबार जाग्यार तांणी मारलें ताका. राती न्हिदो सोडूं ना. लेका वरतें काम दिलें. त्या घरच्या ल्हाना भुरग्यांनी सयत ताका मारलें भोव कश्टांनी. आनी तरणाट्या प्रायर
एकलो बरो तरणाटो मेळ्ळो म्हणून मोगार पडोन काज जाली. तांणी जितले काज जाल्या उपरांत तिचे कश्ट उणें जातले म्हणून काज जाल्या उपरांत आनीकय चड कश्ट. तो तरणाटो काजर जावन दोगां भुरगीं जाल्या उपरांत चड पिवंक लागलो. बॉम्बेंत एका ल्हानशा झोपड्यांत रावतली, चॉल म्हणटात. तांच्या ल्हानशें रूम म्हळ्यार भोव ल्हान, 100 फीट इंटू 100 फीट तितलेंच. 100 फीट रुंद, 100 फीट लांब. ताच्या भितरच एका कोणशें ल्हानशें तें आयदनां धुवंक आनी एका कुशीन ल्हानशें तांचें स्टव आनी किचन तितलेंच. आनी तांणी मागीर मोदें एक पटी इल्ले पयशे करून मोदें एक माळय केली. माळयेर गेल्यार उबें रावंक जायना. माळय केवल एक 4 ते 5 फिटांची मात्र माळय. ल्हव वयर वचोन न्हिदयेत. भुरग्यांक वयर न्हिदोवचें आसलें थोडे फावटी आनी शिकोवंक आनी वयर बसोवचें आसलें तेज्या तेका जाणां भुरग्यांक. पूण घोव पियेतालो इतले कश्ट इतले तिका कश्ट जाल्यार ती केदाळे माहीम मागण्या वयतली, इर्ला मागण्या वयतली बोमयत. आनी सदांच घरांत कोंचासो तेर्स तें करतली, दुखान ती आसली. आनी व्हड जाल्या उपरांत भुरगीं मस्त पोखरी जाली. त्या भुरग्यांक बरें करून तिणें कितले प्रयत्न केला म्हणून ना. आनी ती म्हणटा जेन्ना दैवीक उलो रेतीर मंदिराक ती आयली सबार वर्सां पयलें, हांगासर पापसारलें तिचें काळीज देवान बुजयलें. देवान तिका नवो भरवोसो दिलो आनी देवान हांगासर तिका पवित्र आत्म्याचें बळ दिलें, सकत दिलें रेतीर वेळार. कित्याक ती म्हणटा जशें जॉब पात्रियार्कान सांगलें, हांव ही केदाळे सांगतलें, म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा. एक दीस ह्या पृथ्वीचेर उबो रावतलो, म्हजे कश्ट हळू करतलो तो आनी म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंबा जिवीत नंदन करतलो. हो म्हजो भरवोसो. आनी खरेंच हांव एक भरवोशाची यात्रीक म्हूण ती म्हणटा. आनी ह्या फावटी आयली ती म्हणटा तिच्या घोवाक कशें म्हणी कर, सबार वर्सां मागणें ध्यान कर. दैवीक रेतीर मंदिर आयल्या उपरांत तिचो भावार्थ आनीक घट जालो. पवित्र पुस्तक वाचून दैवीक असो तेर्स कर, दिमयेर पडोन मागणें कर, उपास प्राचीत कर मागणें केलें. आनी देवान तिची दया केली, काकूत केली. घोव एक फावटी गांवाक येवंक ओपलो. घोव गांवाक आयलो आनी ताणें रेतीर केली. ताच्या उपरांत ताणें सोरो सोडलो. अजापानी चिंतूंक असाध्य. आनी सोरो सोडल्या उपरांत ती म्हणटा म्हजो घोव तितलो बरो आनी भाग्यवंत म्हूण त्या दोळपर्यंत म्हाका कळोंक नासलें म्हणटा ती. आनी उपरांत तिच्या भुरग्यांक थंय जायती बदलावण आयली आनी तिच्या उपरांत जायती तरान तिची भुरगीं बरीं जालीं, बरें शिकप शिकलीं, बऱ्या तरान तीं कामाक लागलीं आनी उपरांत काजर सयत जालीं. आनी अशें ती म्हणटा आतां 10-12 वर्सां जावन केदाळे ती दैवीक रेतीर मंदिराक येता. तिच्या घोवा सांगता, भुरग्यांक सांगता आतां भुरगीं सयत काजर जाल्यांत आनी बरीं तरांत सेटल जाल्यांत. आनी ती म्हणटा केदाळे देवाचो अनुभव करना आसा तिच्या जिवितांत. देवान म्हजी दुकां बसून काडली, देवान म्हजें पापसारलें काळीज बरें केलें, देवान म्हाका आंतरी बरी भलायकी दिली, देवान म्हाका सुटका सोडवण दिली, देवान म्हाका बोगसूंक कृपा दिली. आनी ती म्हणटा तिच्या आवयक, बापायक, भावांक, भयण्यांक, तांच्या भुरग्यांक सगळ्यांक बोगसूंक कृपा दिली. तांच्या लागीं ती राजी जाली. तांकांय रेतीर हाडूंक तिणें प्रयत्न केले. तिच्या आवय बापूय तरी पियोन सरलीं. तांच्याय आत्म्याच्या सलवासा खातीर केदाळे ती मागता म्हणटा ती. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना जॉब पात्रियार्क आमकां एक भरवशाचीं उतरां दिता. म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा आनी ह्या पृथ्वीचेर तो उबो रावतलो. कित्याक जॉब अशें म्हणटा? म्हाका जेन्ना जॉबाची जिणी आमी वाचीचय थंयसर जॉबाच्या बुकांत पयल्या अध्यायांत पयल्या वळेरेंत आमकां वाचूंक मेळटा. उज म्हणल्या एका गांवांत जॉब म्हणलो एकलो भक्तिवंत मनीस आसलो. तो देवबिरान दिसो, प्रामाणीक आनी निर्दोशी, देवाक भियोन तो जियेतालो. देखून देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्ले आनी देवाच्या आशिर्वादान ताचे लागीं 7,000 बोकरे आसले आनी 3,000 खरी आसली. खरी म्हळ्यार ते वणटे. आनी 500 जोतां बैलांचे पाडे आसले. 500 जोतां पाडे आसले आनी उपरांत 500 ताका गाडवांय आसले. आनी मातनी जायते भांगार रुपें दिरवें ताका आसलें. मातनी काजारी जिवितांत ताका बरी एक बायल आसली. 7 जाण पूत आसले, 7 सुनो आसल्यो आनी तांकांय भुरगीं आसलीं. ते एक धुवो आसल्यो आनी ते एक जावय आनी तांकांय भुरगीं आसलीं. आनी अशें तांच्या जिवितांत इतलो संतोश आसलो की हप्त्यांत हर एका दिसा एका पुताच्या घरांत जेवण जातलें आनी उरलेलीं सगळीं धुवो आनी जॉब ताची पतीन म्हणजे ती आवय बापूय तांगेर जेवणां वयतलीं. भारी संतोश, भारी आनंद. आनी अशें संतोशान आनंदान आसतना म्हाका न्हू थंयसर सर्गार देवाच्या सिंहासनासरची सैतान येवन फिर्याद मांडटा.
कितें म्हण फिर्याद म्हणटा इंग्लिशान आमी म्हणटा ही स्टार्टेड अक्युजिंग. कोणाक अक्यूज करता? जॉबाक. कित्याक अक्यूज करता? देव सैतानाक मात सगळ्या लोकांक सांगून आसा, सर्गींच्या निवासींक सांगून आसा, तुमी म्हज्या सेवका जॉबाक पळयलो गी, तो सत्यवंत, प्रामाणीक आनी निर्दोशी, वायटाक फाट करून देवाक भियोन तो चलोन आसा. तेन्ना सैतान ताचे विरोध फिर्याद म्हणून म्हणटा, जॉब बेश्टेंत तुका भियोन चलता गी, तो बेश्टेंत वायटा फाट करना आसा गी, तुवें ताच्या भोंवतणी एक उज्याची वंय आसा गेल्याय. म्हळ्यार तुज्या मोगाची वेंग एका वज्याच्या वंय बरी, लायक ए वॉल ऑफ फायर ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड हिम. देखून ताच्या जिवितांत तो सुरक्षीत आसा, ग्रेस काय आसा, देखून तुका भियोन चलता आनी तो वायटा फाट करता. देखून 11व्या वळीर जॉब चॅप्टर 1:11 तो सैतान देवाक म्हणटा, ताच्या आस्ती बदीकाक आपड, ताच्या आस्त बदीक नाश जावं दी, तेन्ना तुका शिराप घालतलो की ना पळया. मोगाच्यानो जॉबा विरोध मात न्ही, म्हजे आनी तुजे विरोधी देवसार सैतान मोगाच्यानो सर्गार निरंतरी फिर्याद म्हणटा. देखून आमी वाचता थंयसर उगडापणाच्या बुकांत 12व्या अध्यायांत जो हांव पात्मोस कुद्रार मागणी करता आसतना तो दर्शनांत पळयता कितें जाता गे म्हणून सरकार. थंयसर तोय म्हणटा, दीस आनी रात सैतान देवसार आनी तेंचे दुश्ट दूत देवा मुखार देवाच्या सेवकां विरोध फिर्याद म्हणटात. कसली फिर्याद म्हणटा? दे अक्यूज डे एंड नायट. कित्याक? आमी जर तर मोगाच्यान भाग्यवान जाल्या, सोम्या जेजूची सोडवण आमी जोडली तर आमी खंय वचून पावतल्या? सोम्या जेजू सांगता सासणाक राजवट चलयतल्या, सर्गार वय सासणीक जिवीत आमचें जातलें. तर हेम कोणान मोगाच्यान सैतान देवसार एकलोच उरतलो. देखून ताका आमचो मोसर, देवसारा सैतान आमचो मोसर विशेश. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो आंज बडव्यांक देवान रस्ताना एकच फावटी तांकां स्वातंत्र्य दिलें. ओन्ली वन्स द फ्रीडम टू हॅव चॉयस, हेवन ऑर अवेन, हेवन ऑर हेल, लायफ ऑर डेथ, ब्लेसिंग ऑर कर्स. एकच फावटी तांकां एक स्वातंत्र्य तांकां एक विणसण करी येतानी. सर्ग गी खर्ग म्हणजे एमगोण, आशिर्वाद गी शिराप, बेसांव गी मालदिसांव, तांणी एकच फावटी निर्धार केले. देवान रचलेल्या असंख्यात आंज बडव्यां पैकी 3-2 वांटो आंज बडवे देवाक खाल जाले. ते मोगाच्यानो श्रेश्ठ आंज बडवे आनी सरकाराचे आंज बडवे जाले. पूण 3-1 वांटो आंज बडवे देवा विरोध उपराटले, गर्वान आनी हंकारान भरले, देवा विरोध उलयले, देव भिरान नासतना जियेले. देखून सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. देखून ते जाले देवसार सैतान लुसिफेर आनी एमकोणाची दुश्ट सकत. आनी देखून ते देवा लागीं फिर्याद म्हणटा. कित्याक मनशांक देवान मोगाच्यानो जिणीभर स्वातंत्र्य दिलां. आमी जल्मल्ल्या घडयेंतान मरता पर्यंत मोगाच्यान आमी एक विणसण करयेत. आमी सर्ग विंचयेत, खर्गाक ना म्हणयेत, बेसांव विंचयेत आनी शिराप ना म्हणयेत, आशिर्वाद विंचयेत आनी मालदिसांवाक ना म्हणयेत, जिवीत विंचयेत आनी सासणीक मरणाक आमी ना म्हणयेत. देवान आमकां रचतना मोगाच्यानो सासणाच्या जिविता खातीर रचलां म्हणटा. जाणवायचो बूक अध्याय 2 वळ 20 आनी 3. देवान आमकां रचता आसतना बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2:23 सासणीक जिविता खातीर रचलां. आमी मनजाती बरी न्ही, ह्या खंयच्याय जिवी बरी न्ही. ह्या संवसारांतली ती जिवी मेली सर ती संपूर्ण तरान नाश जाता. मोगाच्यान आमी कुडींत बेल्यार आमच्या आत्म्यांत मरना. देवा सांगात आमी सासणाक जियेता आनी सासणाक जियेस जाल्यार ह्या देवांत आमी जिवितान मोगाच्यान आमी देवाक विंचीचे, देवसाराक आमी मोगाच्यानो वय पाठ करीचे, ह्या देवसाराक आमच्या जिवितांत पयस धांवडयचे. आतां जॉबाच्या जिवितांत वय देवसार सरकार देवाक फिर्याद मांडटा. देखून देव मोगाच्यानो देवसाराक एक परवानगी दिता आनी म्हणटा, जर वच ताच्या आस्त बदीक तूं आपड, पूर्ण उडास तर ताच्या जिवाक मात्र, ताच्या कुडीक मात्र हात लायनाका. आनी आमी जाणा मोगाच्यान कितें जालें, जॉबान सगळें होगडायलें, ताच्या आस्त बदीक सगळें होगडावन तो आतां दुर्बळ जालो, गत आदारनांतल्या बरी जालो. आनी आतां देवसरान सैतानान चिंतलें, जॉब आतां देवाक शिराप घालतलो. आनी देवाक जर तर शिराप घालें, देव ताका सीदा यमकोंडा सैताना लागीं धाडटलो. पूण जॉब कितें करता? जॉबाचो बूक मोगाच्यान वाचा अध्याय 1 वळ 20 आनी 1. जॉब चॅप्टर 1:21. पूण जॉबान म्हळें, देवान दिलें देवान व्हेलें, विणगो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो,
खाली हातांनी हांव देवा लागीं वेतलो. आनी उपरांत 22वी ओळ आमकां म्हणटा ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पातक केलें ना वा देवा विरोध तो उलयलो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जोबा विरोध तो उलयलो ना. जोब देवा विरोध उलयलो ना. तर मोगाचेनो परतून सैतानाक मोसोर जाता. तो परतून देवा लागीं वचोन कितें म्हणटा 2ऱ्या अध्यायांत, जॉब बेस्टन्स देवा तुका भियोन चलता गी, तुका बेस्टन्स वायटा पाड करता गी. कित्याक तुवें आस्पदीक मात ताजें काडलाय पूण ताच्या कुडींत बरी भलायकी दिल्याय. ताजी बायल ताच्या सांगाता आसा देखून हातां तुका हांव सांगता, जर तर तूं ताच्या कुडीक आपडशी जाल्यार म्हणजे ताच्या कुडींत पिडाय जाल्यार तो तुका शिराप घाल मरता. तर मोगाचेनो देव आतां परतून ताका परवानगी दिता. ताच्या कुडीकी हात लाय पूण ताचो जीव मात्र काडी नाका. जीव देवाच्या हातांत आसा. हैतान वता मोगाचेनो. आनी आमी जाणा जॉबाच्या कुडींत पिडा शिडा सुरू जाता. ताच्या आंगार फोड पडटात, रुवां जातात, खोरोस जाता, खोरपीचें पडटा, कट्टी काण घेवन सगळें आंग करपिता, गोबर घालून काण घेता, हर एक तराचें वखद करून तो बरें करूंक हर प्रयत्न करता. पूण मोगाचेनो ह्या सर्वांत जॉबान फातर केलें ना. ह्या देवा विरोध तो शेणलो ना, देवा विरोध उलयलो ना. ताजी बायलच जॉबाक म्हणटा तुवें मागणें करून कितें फायदो, देव भिरांतीन चलोवन कितें फायदो, देवाच्या वाटेन चलोवन कितें फायदो, तुवें वायटा पाड करून कितें फायदो, तूं का असलें विघ्न आयलीं तर आनी कांयच दुसरो उपाय ना. वय शिराप घाल आनी देवाक शिराप घाल आनी मोर. मोगाचेनो हांव एक फावटी आस्पत्रेक वेतालो. थंयसर एकल्याक आस्पत्रे भरती केल्लें. एका स्त्रियेक केवळ 30-32 वर्सांची स्त्री ती. तिका सगळ्या कुडींत इन्फेक्शन जाल्लें, लिवर काम करनासलें, किडनी काम करनासली आनी ती मोर्चार आसली. 32 वर्सांची तरणाटी स्त्री देखून केवळ तिचें काळीज बरें आसलें, लंग्स बरें आसलें आनी ताजी तकली बरी आसली देखून ती जीव आसली. लगभग 1 म्हयनो आस्पत्रेंत आसली. तशी त्या स्त्रियेचो दादलो आनी आवय कुटुंबाची सगळीं दुख्खां गळोवन रडोन देवा लागीं मागून आसली ताका. ताणें बरें जायचे खातीर म्हाकाय विनंती करनासलें. हांव सबार फावटी गेल्लो थंयसर आनी वेताना ICUंत आसतना हांवें थंयसर आनी एका स्त्रियेक पळोवन तिच्या लागीं मागूंक गेलो. कित्याक ती तशीच, ती 32 वर्सांची. दोगांयकी भुरगीं आसात, ल्हान ल्हान भुरगीं आसात. तिकाय तशेंच समाशें. किडनी फेल जाल्यात, लिवर फेल जाला आनी मूत भायर येना, नो युरिनरी आउटपूट आनी लिवर पाड जाला देखून हळडुवो रोग जाला, जॉन्डीस जाला, मोर्च्या परिस्थितींत आसा. ती सबार 1 म्हयन्या पर्यंत ती आस्पत्रेंत आसा. हांव हरयेपटीन गेल्ल्या वेळार तांकां दोगांय खातीर हांव मागतालो. भायर येवन दोगांय दादल्यां खाली हांव उलयतलो आनी तांकां काण घेवन थंयसर एक कॉपेल आसा लागींच, त्या कॉपेलांत वचून हांव तांच्या सांगाता मागणें केलां. आनी देवाक अर्गां 1 म्हयन्या उपरांत अजापांनी एकल्याची पतीन बरी जाली. डाक्टरांक अजाप, डाक्टरांक चिंतलें दिवासरान म्हूण बरी जाली आनी बरो जावन घरा येयली, संपूर्ण तरां बरी जाली. आतां परगांव वचून घोव सांगाता, भुरग्यां सांगाता थंयसर बरें करून जिवन आसा. पूण आनी एकल्याची पतीन थंयसर मरण पावली. म्हाका भारी दूख जालें ती खबर आयकल्या उपरांत. भारी बेजार जालें. मेल्ल्या आत्म्याक सस्नाचो विशय मागलो आनी घोवाक आनी कुटुंबाच्यांक तें दूख सोसूंक देव कृपा दिवं दी म्हूण मागलें. पूण सबार म्हयन्या उपरांत म्हाका तो दादलो मेळ्ळो. हांव मेळटस धांवून आयलो, म्हजे कडेन बेसांव मागूंक लागलो आनी रडोंक लागलो. हांवें चिंतलें ताचें दूख बायल सरल्या खातीर. तो म्हजे कडेन पांयां पडोवन बोगसाणें मागूंक लागलो. हांवें म्हज्या पांयां पडनाका, हांव देव न्ही, म्हज्या पांयां पडनाका. उखलून ताका पटलून धरलें, पुजयलें. म्हाका भारी बेजार जालें, दूख जालें. तुजी पतीन तरणाटी, हांवें तिचे खातीर साहित्य मागलां. त्या आस्पत्रेंत येवन ICUंत ती मरण पावली म्हूण भारी बेजार. म्हणटा आसतना तो म्हाका म्हणटा, फादर तुमी नेणात, तुमी एक संगत नेणात. हांवें म्हणलें कितें नेणात? हांव हर एक फावटी आयलां पळयलां. न्ही फादर तुमी नेणात. हांवें तुमी जायते फावटी आयल्यात, मागलें आनी तुमी देवाचें उतर दिलें. देवाच्या उतरा प्रमाणें तुमी मागा म्हणें. आनी आमचो देव जिवंत देव, खरो देव, तो एक दीस ताजी पदवी दाखयतलो. आमी सत मानल्यार तें बरें जातलें म्हूण सांगलें. जाल्यारय म्हाका इल्लो दुबाव जालो. देखून हांव पितीसपणाच्या वाटेन गेलो. ते कितें म्हणटात ब्लॅक मॅजीक, काळें मॅजीक आनी कितें जादू मंत्रां, माट मंत्रां, पितीसपणां, बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी देवसराची पुजा करतात, भुताची मजत मागतात, मेल्ल्यांची मजत मागतात. ह्या सर्वांत हांवें हात घालो. तसल्या मनशांक हांवें हाडून थंयसर हांवें तांकां ICUंत व्हरून मागणें करूंक लागलें. कोणाकय कळोना मात्र. आनी गुपीत रितीन तांच्या घरांत हांवें मागणें करिल्लें. तांच्या फाटल्यान जायतो पयसो दूड विबाडलो. म्हाका केवळ शेताभाटांत खाली माडी आनी तो बेडो जावचो, ह्या माडाचेर नाल्ल माज जावचें आनी इल्लें काय म्हणटात भाताचे गादे आसात तितलेच. पूण हांवें सगळें तांत वायटांत वापरलें. आनी देखून जायचे देवान म्हज्या पत्नीक व्हेलें. देवान म्हज्या पत्नीक व्हेलें. हांवें देवाचो आदार मागचे आसलें. हांवें पूण ताका बुजयलें आनी म्हणें ती देवाची मांडावळ, तिका देवान व्हेलें, तिका अंतीम संस्कार मेळ्ळा
आनी ती बरें करून खूब सारी जाल्या, खूब गारी घेतला, ती खंडीत जावन देवा लागीं गेल्या. पूण तुका मात्र एक पात्र रावन जिणी बदलूंक एक अवकाश होय म्हणून तो ओपलो आनी दैविकलो रेतेर मंदिराक येवन बरें करून हांगासर एक रेतेर करून बरें खुमसार जावन मोगाच्यान जिणी बदलून फाटीं गेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना मोगाच्यान आमी कोणाचेर दीस घालता? सांत भक्तांनी मोगाच्यान देवाचेरच दीस घाली. देखून जोब पत्रिकार थंयसर म्हणटा, जोब चॅप्टर 19 वर्स 27, 19 अध्याय ओळ 20 आनी 7. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो, म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. म्हजे भितर म्हजें काळीज विरोन गेला. कश्ट संकश्ट वेळार मोगाच्यान जायते वय दूख आसता, बेजाराय आसता, पूण मोगाच्यान आमी चंचल जावन नजो. आमी कोणाचेरच दीस घाली जाय? आमी देवाचेरच दीस घाल. देवच म्हजो सोडवणदार, एक दीस ताजी पदवी आनी महिमा तो दाखयतलो म्हूण आमी जाणा जायचे. आमी जो आमच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 5. तो आर्य सोपेडेस्त कितले वर्सां राखलो? 38 वर्सां मोगाच्यान, 38 years. पूण उपरांत तरी जेजू ताच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जालो, तो गूण जालो. बार्तिमेव जल्मातावन कुरडो, आमी जाणा, जल्मातावन कुरडो. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता ताच्या विशयांत 10व्या अध्यायांत. तशेंच लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 18व्या अध्यायांत. लूक चॅप्टर 18 और मार्क चॅप्टर 10. बार्तिमेव वॉज ब्लायंड फ्रॉम बर्थ, पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत आयलो ताच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी, ताच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी. देखून सांत भक्तांनी मोगाच्यान कितें केलें? तांच्या कश्टांत देवाचेरच तांणी दिश्ट दवरली. देखून सांत भक्त म्हळ्यार कोण? ह्या विशयान मोगाच्यान नियाळ करतना म्हाका मेळ्ळेलो तो मोगाच्यान नियाळ जावन आसा. पयलें, सांत भक्त देवाचो मनीस जावन जियेता. लेविताचो बूक अध्याय 19 ओळ 2, लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2. तुमी पवित्र जाया, कित्याक तुमचो देव पवित्र. होय, मोगाच्यान आमचो देव पवित्र तर हांवें आनी तुवें पवित्र जायचें, भांगेवन जायचें. दुसरें, सांत भक्त कितें करतात? ते सेवेची जिणी जियेतात, मोगाची आनी सेवेची जिणी जियेतात. हेरांतय मोगाच्यान देवाक पळोवचें. ह्या दिसांनी आमी हे उगडास काडलो सांत मार्टीन टूर्स गांवचो. तो ल्हान प्रायरस एक सोजेर जाता, तो क्रिस्तांव न्ही, सोजेर जाता. शिपाय जावन वावरता आसतना थंयसर एक दीस सांजेर तो चलता आसतना ताणें एका भिकाऱ्याक पळयलें. हिंवाक आंकोड नासलो. ते भायल्या गांवांत युरोपांत कितलें हिंव आसा आमी जाणा. हिंवाक आंकोड नासलो, ताका सारकें वस्त नासलें. हाच्या आंगार बरो एक दोगलो आसलो, बरें एक सूट आसलो, कित्याक हो शिपायांक बरी वस्त्रां मेळटात. ताणें तो दोगलो काडून त्या भिकाऱ्याक दिलो. भिकाऱ्याक दिल्लेंच भिकारीक बरो जालो. तो भिकारी मोर्स आसलो, वाचलो, पूण हो आंकडूंक लागलो. आंकडतना ताका बगलें खंय ना, तो शेलो फाटीं काडून घेया, तो दोगलो फाटीं काडून घेया, तें वस्त्र फाटीं काडून घेया जाल्यार ताणें म्हळें. ताणें त्या दिसांनी सोमयाचो ताळो कोणा हांवें आयकलो, कोणाचें प्रवचन सरमो ताणें आयकलो. जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावांक भयण्यांक तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी केलां, म्हाकाच तुमी केलें. माथेव 25:40. माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 ओळ 40. मोगाच्यान हें पात्योन तो घरा गेलो. उपरांत तो न्हिदलो. न्हिदेंत स्वप्नांत ताका जेजू दिसलो आनी जेजू तस ताणें दिल्लेंच तो शेलो या दोगलो तें वस्त्र न्हेसोन आसलो आनी मार्टिना टूर्स गांवच्या मार्टिना पळोवन तो हांसोंक लागलो. आनी मार्टिनाक म्हणालो, तुवें दिल्लो तो दोगलो त्या भिकाऱ्याक न्ही, तुवें म्हाकाच तो दिलोय. आनी जेजून ताचेर आशिर्वाद घालो. आनी न्हिदेंतलो जागो जाल्या उपरांत मोगाच्यान जेजू सस वय तो भक्त जालो. जेजू सच पाटलाव केलो, सुवार्त ताणें वाचली. आनी उपरांत शिपायाची ताजी वय समर्पणाचे दीस अखेर जाल्या उपरांत तो फाटीं आयल्या उपरांत मोगाच्यान तो एक क्रिस्तांव जावन पवित्र स्नान घेता. घरा वचोन ताच्या आवयक बापायक कुटुंबाच्या सबार जाणांच्या परतवणे कारण जाता. आवय तरी बेगीनच क्रिस्तांव जाली. आनी मोगाच्यान 7th ताचें जिवीत तो समर्पण दिता. 4थ्या शतमानांत इन द 4th century तो जियेल्लो जावन आसा. देखून हर एक सांत भक्त कितें करता? मोगाची जिणी आनी सेवेची जिणी जियेता. आनी 4थें जावन आसा सांत भक्त कितें करतात? मोगाच्यान मागण्याची जिणी जियेतात. केदाळे मागणें तांचें जिवीत. दीस आनी रात मागणें म्हळ्यार केवळ मोगाच्यान उतरांनी मागचें न्ही. आनी ह्या दिसांनी थोड्यांची संवय आसा मागणें म्हळ्यार युट्यूबाचेर मागणें पळोवचें, आयकोवचें. मोगाच्यान केवळ आयकल्यार पळयल्यार पावना, पूण आयकोन जो म्हण सांगना, पळय नाका म्हण सांगना, पळया आयका. पूण मोगाच्यान ताचे तावन एक उर्बा जोड घेया, प्रेरण जोड घेया. तुमी तुमच्या स्वंत उतरांनी देवा लागीं उलोवंक,
तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5:16 म्हणटा. फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5:16 सदांच खुशाली जाया. सदांच खुशाली जावचेंच मोगाचें सांत भक्तांची एक कॅरेक्टर, तांचें व्यक्तित्व. कित्याक देव तांच्या मुखार खदाळे आसा म्हण तें जाणा जाता. 17वी वळ म्हणटा वर्स 17 खळा नासतना मागा, केदाळे मागा. मागा म्हळ्यार देवा लागीं एक संबंध दवरा. इट इज मस्ट बी अ रिलेशनशीप, कम्युनिकेशन. देव तुजे लागीं उलयता, तूं ताजे लागीं उलोवन आसाय. वय त्या मौनपणान देवा लागीं उलोवचें. मोगाचें न्हू. संवसारी मागणें आमकां गरजेचें. सकाळींचें, सांजेचें, मिसाचें बलिदान, कोंतासो तेर्स, ह्या सर्व द्वारे देवा लागीं एक कम्युनियन, क्लोज कॉन्टॅक्ट, क्लोज रिलेशनशीप, क्लोज एकवट आमी अनुभव करी जाय. मोगाचें न्हू. आनी चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत सांतांनी. मोगाचें न्हू. पांचवें आतां जावन आसा सांतांनी. मोगाचें न्हू. सादे आनी बोळे जायचे. हर एक सांत जावंक बरो. ह्या वर्सा सांत जाल्लो सांत कार्लोस आकुतीस. कितलो सादो आनी बोळो. 15 वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावलो. ताची आवय बापूय म्हणटात तो कितलो एक सादो बोळो भुरगो सदांय मिसाव येतालो. आनी तो केदाळे म्हणटालो म्हज्या जिवितांत देवाक मानवनांतलें कितेंय आसल्यार हांव तें पयस करतां. म्हजें काळीज संपूर्ण तरान देवाक हांवें दिलां. साद्या बोळापणान तो जियेलो. वडिलांक मान गौरव दिवन तो जियेलो. सांत म्हळ्यार मोगाचें न्हू मान गौरव दिवन जियेतात. आनी सगळें जावन आसा वय मोगाचें न्हू सांत भक्त केदाळे बरवशान जियेतात. जॉबा बरी. म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा. तो ह्या पृथ्वीचेर उबो रावतलोच. हांवें होगडायली आस्तबदी म्हाका पाटी दितलोच. हांवें होगडायली म्हजी वय बरी भलायकी तो म्हाका पाटी दितलोच. म्हजी पिडा गूण करतलोच. पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगाचें न्हू उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 7 अध्यायान जेनेसीस चॅप्टर 37 आमी वाचता तो जुजय पातयलोच. देव म्हाका एक दीस त्या सुर्या बरी परजळ अशें करतलो, चंद्रमा बरी परजळ अशें करतलो. वय म्हजे भाव आनी तशेंच म्हजी आवय बापूय वय एक दीस म्हज्या विशयान अभिमान भोगच्या बरें देव करतलो म्हणून भरवशान पातयलो. आमी भरवशाचे यात्रेक. आनी सवें जावन आसा मोगाचें न्हू सांत भक्त केदाळे मन परिवर्तन केल्ले व्यक्ती. पातक रडोवन जिणी बदलेले व्यक्ती. सांत आगोस्तीन मात न्ही मोगाचें न्हू हर एक व्यक्ती आमी जल्मातावन सुपातकी. आमी पातक रडोवन जिणी बदलिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी भाग्यवान जाता. देखून आमी म्हणचें हर एका भक्ताक, हर एका सांताक ताजें म्हणलें पातकी पाटलें जिवीत आसा. तर हर एका पातक्याक एक भाग्यवान जावंक, एक सांत जावंक आपणें आसा मात न्ही ताका हर एक अवकाश देव दिता. आनी 8वें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी तिरासाडेन अखेर पर्यंत आमच्या भावार्थांत थीर रावचें. आमच्या भावार्थांत अखेर पर्यंत आमी थीर रावचें. तर मोगाचें न्हू दोळे धांपून आमी मागणें करया. वय सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घ आनी होगला दिता. दिव्य वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे बापा आमकां हर एकल्यान तुजो एक विशेष दैवीक अनुभव दिताय. कित्याक आमी तुजी भुरगीं, तुजे पूत आनी तुजे धुवो जावन आसात. तर बापा सगळ्या मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घाल आनी विशेश जावन दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. बापा तुज्या भुरग्यांक, ल्हान भुरगीं आसा शिकतात तांकां विशेश जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाची सकत तांकां दी. प्रायेन आनी जाणवायन देव बिरांतीन आनी वायटा पाठ कर तांणी बरो फुडार आसा अशें कर. तांकां बरी कर. तांची देणी तालिंतां उज्जीत करून तांकां फोव कर. तरणाट्यांक बापा बरो दीस पडतो ग्रास, बरें बिझनेस करूंक आनी बऱ्या तरान एक जॉब वावर एम्प्लॉयमेंट कर. बरें दीस पडतो ग्रास जावन कुटुंबाच्या गरजांक तांणी उदारपणान पाव अशें कर. आनी तशेंच बापा वेळार तांचो बेस्ट तांणी स्विकार करीशें कर. ह्या जाग जावंक रिलिजियस जावंक ह्या काजारी बेस्ट तांणी स्विकार करीशें कर. बापा जायते जाण काजर जावंक फाटीं करतात. बापा वेळार तांणी जिविताचो सांगातीन सोदिशें कर. बरी सैरीक तांकां मेळाशें कर. काजारी जिवितांत वेळार तांकां भुरग्यांचें देणें जावन दी. बापा हर एका काजारी जोड्याक भुरग्यांच्या देण्याची आशा आसा. भुरग्यांचें देणें नातल्या पासत बापा दुखां गळोवन सर्गीची दारां बडोवन आमी मागता तांकां भुरग्यांचें देणें फोव कर. बापा पिडेस्त भुरग्यां पासत मागता. बापा पिडेस्त आमच्या भावा भयणी पासून मागता. आस्पत्रेंत आसल्या पासत, सर्जरी जातल्या पासून, ICUंत आसल्या पासून, सबार म्हयन्यांत सबार वर्सांत जावन मरणांतीक पिडे वरवीं आनी विशेश जावन त्या कॅन्सर पिडे वरवीं आनी ते किडनी फेलियर जाल्ल्या वरवीं आनी लंग्सांत उदक भरिल्ल्या वरवीं, मानसीक पिडे वरवीं, गांठी दुखतात त्या अर्थरायटीस, रोमॅटोटायटीस, अर्थरायटीस वरी कश्ट जातलीं, रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट जातलीं आसात, PCOD आनी सबार तरांच्या वय पिडेन आनी दंपरागाटी अस्कस जावन, पांय अस्कस जावन, आर मारून कश्ट जातात. हर एका पिडेस्त पासत ती मागता. बापा सबार जाणां तांचें म्हणलें घर जायचें, तांचें म्हणलें आस्त बदीक जायचें म्हण आशेतात. तांचेरय तूं आशिर्वाद घाल. ह्याच घडये बापा तूं आमा समेत तांचेर आशिर्वाद घाल आसाय. हो अनुभव आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोवमुखाचे न्हू तुमकां दैवीक लोरेतीन मंदिराक केदाळे स्वागत. सर्तीक विवार जायचे जाल्यार हांगासर म्हजे फोन नंबर आसा. ह्या फोन नंबराक तुमी फोन करा, मोबायलाचेर फोन करा. वॉट्सॅपाचेर फोन केल्यार म्हाका कळना मिस कॉल आसल्यार, कित्याक हांव रेतीरेंत आसता. हांव थोडे फावटी फोन उखलना, पूण तुमी फोन केल्यार मोबायलाचेर हांव फाटीं फोन करतलोच. आनी तुमचे कितेंय मॅसेज आसल्यार वॉट्सॅपाचेर तुमी धाडा, पूण फोन करून म्हाका सांगा. आनी तशेंच मोगाचें न्हू वय तुमच्या गरजां खातीर हांव मागता आसतना तुमी दैवीक लोरेतीन मंदिरा पासत, म्हजे पासत दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम चलोवनच्या आमच्या भावा अनुपम वय फेर्नांडीस आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्तां खातीर तुमी मागा. प्रेज द लॉर्ड.